आमदाराचें कितें हेच्या बद्दल जर कितें आसत जाल्यार क्वेश्चन घालप पर्यंत रावची गरज ना. ताणें मेळपाकूय हरकत ना. आमदारान जवळ जवळ 8 फाटी मेळ्ळो. तुमकांय खबर आसा मिटींग मागयली की हे सोंपया सुकूर पंचायत घर आनी हें केन्ना सुरू जातलें ताचें उत्तर दियात. तारीख सांगात. अदमास केन्ना सुरू जातलें सुकूर पंचायत घराचें सब सेंटर आनी हें हेल्थ सेंटर केन्ना सुरू जातलें? मिक्स करता हे सब सेंटराचें उलयता तो. हांवें सांगलां हे PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटर. प्रायमरी हेल्थ सेंटर ह्या भागा खातीर दिवप ही गरज असली, काळाची गरज असली. येदे व्हडली गोश्ट आमी केल्या. आतां हांव सब सेंटराची गजाल सांगता. सब सेंटर दिवपाक कांयच हरकत ना. पूण सब सेंटर आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या नंतर ताका परत तें दिलें म्हणून जायना. ताचें उद्घाटन करूंक जाय ताका. बेश्टें सुरू करपाक हरकत ना. उद्घाटन करूंक जाय जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या उपरांत जातलें. स्टार्ट जावनी उद्घाटन मागीर पळोवया. स्टार्ट तरी जावन कित्याक लोकांची गरज आसा ती. दुसरो प्रश्न. दुसरो पयलोच विचारला सब सेंटर आनी हाजो विचारला हांवें. काय विचारना. स्पीकर सर, एक परवरीचो भुरगो जवळ जवळ 3 म्हयने पयलीं बिचोले एक्सिडेंट जालो आनी पांय तुटलो म्हणून तो बिचोले PHCन गेलो जाल्यार जवळ जवळ 8, 8:30 जाली रातची. PHC बंद म्हणून ताणें आजिलान धाडलो. आजिलान एकूच दोतोर आशिल्लो आनी नॉट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें काडून GMCन धाडलो. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक जाय, वॉट इज द एवरेज टायम वेन अ पेशंट इज बॉट इन दीस स्टेटस टू GMC ही कॅन बी ऑपरेटेड? टायम कितलो लागता एवरेज टायम? स्पीकर सर, सादारण ह्यो गजाली ह्यो केस टू केस ठरतात. एक फावट ऑर्थोपेडीक केस ओटीन गेल्ली आसता. म्हाकाय खबर आसता, हांवूय मॉनिटर करत आसता. कोणे तरी सांगलेली आसता, आमदारान सांगलेली आसता, वेलविशरान सांगलेली आसता म्हणून. ताका ओटीन व्हेल्लोय आसता हाड बसोवपा खातीर. पूण 1-2 वरांनी चवकशी केली जाल्यार सॉरी इट वॉज सेंड बॅक. कारण दुसरी मोर सिरियस केस न्युरो सर्जरीची आयिल्ली आसता, हेड इंजरीची आयिल्ली आसता. त्यामुळे सिरियस केस आयली ती परत फाटी येता. त्यामुळे एखाद्या केसीक कितलो वेळ लागू शकता. ऑर्थोपेडीक केसीक घडयेक अर्द्या वरानूय जाता, घडयेक अर्दो दिसूय लागता, घडयेक हांव केसीस जाणा 2-2 दीस सुद्दां प्रोलॉंग जाल्ले हांव जाणा म्हज्या नदरेक. कसं आमचो लोअर OT जो आसा तो इमर्जन्सी OT तो रातचो वापरप जाता. खरें सारकें न्ही? अप्पर OT इज फॉर प्लॅन्ड ऑपरेशन्स. लोअर OT तुमचे 6 थिएटर्स आसा, 2च ऑपरेशनल आसा, 4 ऑपरेशनल ना. हाज्या खातीर ऑर्थोपॅडीक सुद्दां ते दोतोर येवन थंय बसता. सेम केस जाली, ब्रेन इंजरी एकटो आयलो म्हणटा नाजाल्यार तूं राव तुजें ब्लिडींग आसा बांदता, ब्रेन इंजरीक भितर व्हेली. तो भायर सरता म्हणजे बाळान आयले, देर वॉज अ डिलिव्हरी. सो डिलिव्हरीक भितर व्हेली, हाका दवरलो परत. वो नेक्स्ट सांजचो पर्यंत तरी पर्यंत वी आर फॉलोईंग अप. आनी नेक्स्ट सांजचो काय नेक्स्ट रातचो ताका भितर घेतलो. वाय डोंट वी लूक एट स्टार्टींग 4 OTs एटलीस्ट फॉर युअर जनरल, ऑर्थो, न्युरो आनी गायनेका खातीर. इमर्जन्सी OTs म्हणून 4 आमी दवरूंक जायना रातच्यो, वीच कॅन ईज दीस प्रॉब्लेम्स. जे आवश्यक आसा त्यो वेवस्था थंय लागलेले आसात. बिकॉज म्हाका एकूय उत्तर जाय तशें मेळना. तिसरो OT, तिसरो प्रश्न OTच जाल्यार तिसरो सप्लिमेंटरी एक उरला, तो एकूय म्हाका उत्तर मेळना. पूण तरी विचारता हांव स्पिकर. खंयचें हॉस्पिटल चलपाक जाय जाल्यार 2 गोश्टी जाय पडटा. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर्वसामान्य मनशाक पळोवपाक दोतोर जाय पडटा आनी दुसरें जाय पडटा त्या लोकांक पळोवपाक, दोतोरांक पळोवपाक एक कॅन्टीन. उलयता प्रश्न खंयचो तोच विचारता. तिसरो म्हाका पार्श्वभूमीत चड जाता. प्रश्न विचारा. स्पीकर तुमी म्हाका इफ यू आर नॉट गिविंग मी द आउटलाइन टू टॉक, वेयर इज द क्वेश्चन? एक्सप्लेन करपाक चड वयता. स्पीकर सर, रेजिडेंट डॉक्टर जवळ जवळ 50 ते 60 रातचे असतात. डायरेक्ट जर विचारलो जाल्यार मिनिस्टर ही विल नॉट गेट द आउटलाइन व्हॉट आय एम आस्किंग हिम. आय एम सिम्पली आस्किंग रातच्यो फॅसिलिटीज डॉक्टरांक आसा कॅन्टीनाच्यो? काय ना. आणि दुसरें ज्यो मेडिसिन्स जे त्या पेशंटांक जाय पडटा त्यो इतल्यो ते बऱ्या हातून मेळटाल्यो. सडनली NLEM नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेन्शियल मेडिसिन जे इंट्रोड्यूस जाला, हे हांवें लास्ट टायम आमी 0 hour घेतिल्लें. कॉलिंग अटेन्शनली 0 hour केलें. आतां कितें विचारता? विचारूंक तरी दीस बिकॉज यू आर डायवर्टिंग द सब्जेक्ट. I am not diverting. I am asking that both these issues were. Why you are giving explanation? You ask your supplementary directly. What will the honorable minister understand if I don't give the base? You are supplementary. Supplementary विचारता हांवें दोन्ही गोष्टी ज्यो. Why you are giving explanations? I am speaker, sir. I have to give him the outline to ask the question. You are asking me, telling me that I am diverting it. Speaker sir, दोतोर आणि मेडिसिन्स या 2 गोष्टींचेर हांवें लास्ट असेंब्लीन प्रश्न घाल्ले. अजून पर्यंत ऑनरेबल मिनिस्टरान जे हायलायट केल्ले आनी सांगिल्लें आपूण पळयता, कितें केलां इतलें सांगून. स्पीकर सर, दोतोरांच्या बाबतींत आमी दोतोरांच्यो नियुक्त्यो करत आसतात. आमी ऑलमोस्ट सगळ्या हॉस्पिटलांनी
आवश्यक दोतोर तर आसातच सँक्शना पलीकडे आमी फाटल्या दिसांनी जे पोस्ट ग्रॅज्युएट दोतोर बोंडाचेर असले ह्या लोकांक एंगेज करून घेतले एका वर्सा खातीर. ताच्या नंतर फाटल्या एक 10-15 दिसां पयलीं वी हॅव रिक्रुटेड अबाउट 25 मोर डॉक्टर्स, 33 मोर डॉक्टर्स, भितरले 25 जॉईन जाल्यात, 8 ऑन द वे आसात. Because I'm talking about canteen facilities for doctor at night after 9:30 and for the patients. Is a canteen available at night 24/7? खंयचें canteen open आसा? ताजेच उत्तर दिवनी. म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर ताणें 2 प्रश्न उपस्थित केल्ले म्हाका आठवता 2 मिनटां पयलीं. एक दोतोराचो आनी एक वखदाचो. आतां कॅन्टीनाचो आयलो. दोतोराच्या जेवणाच्या कॅन्टीनाचो तुमी उलोवंकच दिना म्हाका. दोतोर आनी रेजिडेंट जे रावतात 50-60 डॉक्टर जे रातचे ड्युटेर असता, पेशंटाचे लोक असता, तांकां उदकाची बाटली जावं च्या जावं कितेंय स्नॅक्स जावं हाका खावपाक रातचे तुमी कॅन्टीन फॅसिलिटीज ओपन नासतात. ताजे खातीर तुमकां विचारलें वेदर यू आर लुकिंग इनटू दिस मॅटर. माननीय सदस्याचे प्रश्न गोंयभर तर भोंवलेच, आतां भोंवत कॅन्टीनारय पावल्ले आसात. स्पीकर सर, म्हजे कडेन एक्झॅक्ट जाय जाल्यार कॅन्टीनाची म्हायती हांव घेयन, पूण ज्या हॉस्पिटलांत हांवें ताबो घेतलेलो तेन्ना एकूच कॅन्टीन चला, थंय आतां 6 ते 7 कॅन्टीन्स चलतात. इतलें हांव सांगूंक शकता. श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, PSC म्हटलें जाल्यार बिचोलेचो PSCचो प्रश्न पयलीं येता. काणकोणा CSC आसा ज्या जाग्यार 9 थोडोसो बॅकग्रावंड सांगचो पडटा स्पीकर सर, कारण पिक्चरान सुद्धा बॅकग्रावंड दाखयल्या फुडल्या गजाली सांगना. बॅकग्रावंड तुमी सांगत रावल्यार चड प्रश्न घेवपाक मेळना. CSC काणकोण आसा थंय 9 विलेजी आसा. CSC पेरनेम आसा थंय 12 आसा आनी बिचोले 14 आसा. आसून सुद्धा ते बिचोलेचे PSC सब सेंटर 14 आसून सुद्धा अजून पर्यंत अपग्रेड जायना. स्पीकर सर, 2 वर्सां जालीं अजून पर्यंत अपग्रेड करपाचें नांव ना. हेच्या पयलीं सुद्दां हांवें पयलींच्या खंयच्या सेशनाक हांवें विचारलेलें तेन्ना करतलें म्हणून सांगलें. मागीर दुसऱ्या सेशनाक परत विचारलें जाल्यार करचें ना म्हणून सांगलें. आतां एक्झॅक्टली सरकाराचे विचार कितें आसा? ते अपग्रेड करपाचें आसा, करपाचें ना, काय कितें तें सरकार हेंच्यांनी सांगचें. किंवा फाटले फावटी आमकां सांगतले आमी टप्प्यांनी करतले, ते खंय गेले टप्पे ते आनी खंयच्या टप्प्याचेर तुमी आसा तें सांगचें. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक आमचे PHCs ही अपग्रेड जावची अशें आमी म्हणटात. हांव म्हज्या दृश्टीन जे PHCक एलिजिबल आसा ह्यो आनी ज्यो गोश्टी नासल्यो एलिजिबिलिटी त्यो दिवपाची अटमोस्ट प्रयत्न आमी केला. PHC बिचोली जे आसा ताका एक हेल्थ ऑफिसर एलिजिबल आसा, तो आसा. मेडिकल ऑफिसर्स 3 एलिजिबल आसात, ते 3 दिल्ले आसात. ताच्या शिवाय एक होमिओपॅथीक फिजिशियन दिल्लो आसा आनी त्या शिवाय मेडिकल ऑफिसर्स RMDक 2-2 दिल्ले आसात. अपग्रेड करप म्हणजे PHC असलेली CHC करप, CHC असलेली सब डिस्ट्रिक्ट करप अशें समजतात माननीय मेंबर जाल्यार म्हाका कळना. पूण PHCक जी एलिजिबिलिटी आसा त्यो सगळ्यो एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टाफ, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स सगळें दिल्लें आसा दिवचले खातीर. स्पीकर सर, श्री ऐका, चुकीची माहिती दिता मिनिस्टर. विष्णू वाघ. न्ही स्पीकर सर, चुकीची माहिती दिता. हेल्थ ऑफिसर बिचोलेन ना. माहिती कितें ती सांगात. चुकीची माहिती हेल्थ ऑफिसर बिचोलेन ना. थंय हेल्थ ऑफिसराचो चार्ज दिल्लो आसा. चुकीची माहिती न्ही. तांकां खबर ना तर म्हणजे मिनिस्टराक कितें चलता हेल्थ डिपार्टमेंटान आनी हेल्थ हातून तांकांच खबर ना. विष्णू वाघ. सभापती महोदय, माननीय आरोग्य मंत्र्यांनी गोंयांतल्या सगळ्या सब सेंटरांची आनी हेल्थ सेंटरांची यादी दिल्ली आसा. म्हजो इतलोच प्रश्न आसा की ह्या यादीन मंडूरचें रुरल हेल्थ सेंटर कित्याक ना आनी ताचे डिटेल्स कित्याक ना? स्पीकर सर,
हाच्या संदर्भात म्हाका दिसता आनी एक प्रश्न आसा तुमचो. GMC जालें तरी ते हेल्थ सेंटर न्ही. फुडें आसा. स्पीकर सर, फुडें प्रश्न आसलो तो मंडूर हाका हांवें प्रत्यक्ष माननीय आमदाराक घेवन भेट दिल्ली आसा आनी मंडूरची स्थिती कितें आसा ही हांवें पळयल्ली आसा. मंडूर हे गोवा मेडिकल कॉलेजीचे पास आवट जाल्ल्या स्टुडंट्सांक वचून इंटर्नशीप करपा खातीरचें केंद्र. ताची स्थिती खरीच दयनीय आसा आनी आमी फुडल्या वर्साक ते कामाक घेतलेले आसा. खूब हॉस्पिटलाची कामां आसात पूण ह्या येणाऱ्या काळांत मंडूर हे 14-15 इन्क्लूड केल्लें आसा. ताच्या खातीर इलिमेंटरी ज्यो रिक्वायरमेंट आसात त्यो सुरू आसात. फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, एलिक्यू नंबर. स्पीकर सर, उत्तर छापील कागदा प्रमाण. स्पीकर सर, हांवें प्रश्न विचारलो की हांवें एक फावटी GMC एक फावटी म्हणजे वारंवार म्हजो GMCक भेट आसता. GMCन हांवें पळयलां GMCन वार्ड नंबर 139, 108 ह्या वार्डांनी कितलेशेच पेशंट जमनीर न्हिदता आनी ते आमचे गोंयकार. म्हणून हांवें प्रश्न विचारिल्लो, आमचे टॅक्स पेयर जे गोंयचे लोक टॅक्स जे पे करता ते लोक समजा जर GMCन जमनीर न्हिदपाक लागले जाल्यार गोंयकाराचें कितें जातलें, कशें कितें काय म्हणून. तेजेर म्हाका उत्तर दिलें तें उत्तर खंयच्या की हांवें फक्त जमनीर न्हिदता काय ना काय विचारलेलें. हय वा ना म्हणून दिल्यार चलता आसलें. पूण हे सगळे बाकीचे दिला पळय ते म्हाका सगळें खबर आसा की ते म्हणटा बेजीस ऑफ गोवन एंड नॉन गोवनाचेर ते दिता. हे जे हॉस्पिटल आसा स्पीकर सर ते गोवा मेडिकल कॉलेज, इट इज फॉर गोवन्स, ते ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज न्ही. म्हणून गोंयकाराचें कितें, गोंयकारांक म्हणजे तुमी समजा जर सकयल जर न्हिदयता. हांवें हो प्रश्न हांवें डेप्युटी CM कडेन व्हेल्लो. डेप्युटी CM सुंदर उत्तर दिलें म्हाका की हेचो अर्थ की GMCन बरे डॉक्टर आसा म्हणून इतली गर्दी आसा. प्रश्न विचारा. आतां स्पीकर सर, हे जे जमनीर पळय न्हिदता पळय ते कितें दिवपाक, तुमी जमनीचेर कशें न्हिदोवपाचें हें तेंच्यांनी सांगपाचें म्हाका. स्पीकर सर, एक म्हणजे पेशंटाक केन्नाच जमनीर न्हिदयलो वचना. आमी मॅट्रेस दितात दिवचीच पडली जाल्यार. मॅट्रेस आसता, जमनीर न्हिदयल्लो नासता. एक लक्षांत दवरूंक जाय, GMC ते 1200 बॅड्स आसात आनी जेन्ना 1200 बॅड्स ऑक्युपाय जातात तेन्ना आमी थंय बोर्ड हाऊसफुल म्हणून मारूं शकनात. थंय नाटक आसा, तियात्र आसा जाल्यार थंय मारूं शकता. पिक्चर आसा, हाऊसफुल, तिकेटी सोंपल्यो, आमी ते मारूं शकनात. आनी त्यामुळे जो नवीन येता ताकाय घेवचो पडटा आनी ताची वेवस्था मागीर खंय तरी मॅट्रेस घालून करची पडटा. ती करतकीर तसो मॅट्रेस दिवन तो तसो 8 दीस बीन आसता अशें ना. मागीर जी केस सादारण इम्प्रूव्ड जाल्ली आसता, सेफ आसता, जो स्टेबल जाल्लो आसता ताका कोणा एका दिसांतल्याक डिस्चार्ज दिलो वता आनी हाका मागीर बॅडीर येता. पण स्पीकर सर, म्हजे कडेन फोटो आसा पळय, हे फोटो जर पळयले जाल्यार थंय मॅट्रेसय ना. स्पीकर सर, मिनिस्टर सांगता ते एकूय सारकें ना, सगळ्यो चुकीच्यो बातम्यो येता. हेजेर उत्तर सुद्दां दिलें जर ते पळयत ते जाल्यार तें सुद्दां चुकीचें. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कितें जाणा, फोटो जर पळयत म्हाका दिसता काय मिनिस्टर फट उलयता काय मिनिस्टराक म्हायती दिणारे जे स्टाफ आसा ते फट उलयता. हांव सांगता ते फट उलयता. स्पीकर सर, हांव स्टाफाच्या म्हायतीचेर वचना. प्रत्यक्ष हांव ह्या दोळ्यांनी पळयल्या नंतरूच हांव उलयतां. स्पीकर सर, एक गोश्ट बरी आसा की ज्या हॉस्पिटलांत म्हाका दिसता कदाचित आमदार बीन फाटल्या काळांतले थंय ट्रातामेंट घेयत नासले, ह्या टर्मांत त्या हॉस्पिटलाची विश्वासार्हता इतली वाडल्या. आमी बहुतेक सगळे जाण आमचे खातीर किंवा आमच्या नातेवाईकां खातीर थंय ट्रिटमेंट घेतात. बाब दया मांद्रेकार थंय रावल्लो आसा, कायतू बाब रावल्लो आसा, बेंजो रावल्लो आसा, म्हजी घरकान्न रावल्या, हो पळय रमेश बाब रावलो. त्यामुळे कदाचित हांव उलयतां त्यामुळे कदाचित ह्या हॉस्पिटलावेलो विश्वासूय वाडला